आणि जो आसता मनीस जे चलपाक वता त्याच्या खातीर एक वेगळेपण हे हाडपाचें आमी थारायला. वयलो ट्रॅक जो आसा तो मागीर करतले, सकयलो कंप्लीट करून मागीर वयलो करतले. वयलो टोटल कंप्लीट एक सायड नवी घालतले आनी फुडलो ट्रॅक हे करतले. त्या शिवाय वचपा खातीर ते अर्दवट स्थितीन आमी जे सोफा केल्या ते सगळे ब्युटिफिकेशन करतले. त्यानंतर कंप्लीट पेंटिंग करतले आनी हें काम ह्या म्हयन्यातूच चालू जातलें. ऑलरेडी त्याची वर्क ऑर्डर जी ट्रॅकाची वर्क ऑर्डर आसा ती बाब देसायाक मेळ्ळ्या बोरयेच्या श्याम जाता. आतां हें काम करपा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आमचो आर्किटेक्ट बूम्स पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो. ताचे सकयले ताचे हातसर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पार्सेकर, त्यानंतर जी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगा आसा ती ओरिजिनली फ्रॉम फोंडा, मॅरीड इन पंजीम एरिया, ती इंजिनियर बांदेकार. ताचे सकयल आमचो अरविंद फडटे आणि सगळ्यांत म्हत्वाचो हाका जो सपोर्ट दिला तो माननीय मंत्री बाब निलेश काब्राल आणि माननीय मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि हाका सपोर्ट दिल्ल्यानूच हें काम फोंडेकारांक, हांव अशें म्हणना फक्त बांदोडकारांक, कारण थंय जे लोक येता आज जवळ जवळ 1000 लोक सांजचे आनी 1000 लोक सकाळचे येतात, ते सगळे फोंडा तालुक्यांतले अंत्रूज म्हालांतले आसात आनी थंय येवपाकूच जाय. पूण तांचे खातीर सोयी करता आसतना यंग जनरेशना खातीर कितें सोयी जाय त्यो करपाचें ठरला. त्या खातीर ज्यो अश्यो फेक न्यूज आसा ताचेर लोकांनी चड लक्ष दवरचें न्हय. हो जो ग्रावंड आसा ताचेर पूर्णपणे सगळे आमच्या गांवचे जे पंचायत आसा, गांवचे जे लोक आसा, त्या शिवाय बांदोडा यूथ आसा, त्या नंतर ताचे मेंबर्स आसा, ते सगळ्यांचें लक्ष आसा. कवळेचे भागांतल्या लोकांचें लक्ष आसा, कवळेचे सरपंच पंच सगळे तातूंत इन्वॉल्व आसा. तांचे खातीर तोच ग्रावंड आसा आनी त्याच प्रमाणे जो ग्रावंड आमी आतां कवळे करपाचो ठरला ताजे चडशे गोश्टी पूर्णत्वा कडेन व्हेल्ल्यो आसा. खेळ खूब वयर गेला, त्या खातीर एक स्मॉल कबड्डी ग्रावंड करप आनी त्या शिवाय जो बॉक्स फुटबॉल स्टेडियम येता कंप्लीट विथ लायट अरेंजमेंट एवरीथींग, तो एक फुटबॉल ल्हान स्टेडियम करप अशें आमी ठरयलां. जसो हरिबंदर आसा, खूब कडेन आतां एसी सुद्दां आसा, ते स्टेडियम एसी सुद्दां जाल्या. आनी आमकां युवा वर्ग मुखार गेल्लो जाय. फक्त खेळ्ळो म्हणून जालो, ताका योग्य प्रॅक्टीस दिवपाक जाय, योग्य मनशांनी कोचांनी तांकां घडोवपाक जाय, अशा हातूंतल्यान गेले. त्या शिवाय सादारण 6000 स्क्वेअर मिटर एरियेंत ल्हान ल्हान भुरगींनी खेळपाक जाय. म्हणजे सादारण 2 वर्सां वयलीं 3 वर्सां वयलीं तांचे खातीर स्पेशल प्रोविजन केल्लें आसा. एक स्टेज थंय येतली, ताचें प्रोविजन केलां. आनी सुंदरताय वाटयता आसतना जो सकयलो ट्रॅक आसा तो ट्रॅक आमी हांवें स्वता केरळांत जे ITCचें हॉटेल आसा आनी तांचो एक सायकल ट्रॅक आसा तो हांव स्वता पळोवन आयलो. हांवें स्वता इंजिनियरांक थंय धाडले आनी इंजिनियरांक धाडून ते सगळे नोट केले नंतर तसो ट्रॅक जो सकयलो ट्रॅक जो ग्रावंडा वयलो नवो आमी ट्रॅक करता 2.5 मिटराचो, तो ट्रॅक आमी तसो करपाचो ठरयलो. म्हणजे